टोटल ऑल टुगेदर 5 to 6 बाईक्स मेळ्ळे आमकां. 6 बाईक्स मेळ्ळे. एक बाईक पणजेन आसा. एट द एंड लास्ट पुलिसाक इन्फॉर्म करून मागीर पुलिसां कडेन हँड ओवर केले. पाटील सर आयिल्लो गाडी घेवन. नाव कितें सांगलें रफीक म्हूण. रफीक ही चोरी लास्ट 2-3 म्हयन्यान चालू आहा. ऑलरेडी चालू आहा. पुलीस कंप्लेन बी केल्ली. आनी एक कितें सांगपाक सोदता हांव, गाडी रस्त्यारूच आशिल्ले. ऑलमोस्ट सगळे जाण कंप्लेंट केल्ले ऑलरेडी. पूण म्हाका दिसता पुलीस आर नॉट इंट्रस्टेड टू फायंड आवर व्हेकल. कित्याक जाणा गाडी खंय भितर नाशिल्ले, भायरूच आशिल्ले. वायरलेस दिता बसता ऑफिसान. गाडी अकस्मात सोदपाक गेल्या जाल्यार गाडी इजिली मेळटाली तांकां. Job have to be done by the police. Now we have to do that same their job. Then what is within 1 day? now already the Exactly, 7 bike complaints were officer. given. Last continuous we are giving a complaint for 3 weeks. Yeah. And in 3 weeks I think so 2-3 robberies have been done. And last night also the vehicles were robbed from here. And at last we have recovered through this one fellow only have done all this robbery. So almost 6 like that. So many bikes now, geared bikes and non-geared bikes also are there. We recovered only non-geared bikes. Now geared bike, there is one more team who will now we have to catch that fellow also. In case now police give us the command to do that, then we have to start hunting for that person also now. आज रफीक हावेरी नावाच्या चोराक चंद्रवाड्याच्या भुरग्यांनी रेड हँडेड धरलो. तो पण चोरेची मोटरसायकल घेवन भोंवतालो. चंद्रवाडे त्या एरियान रावता खंय आनी तेणी आनी 4 मोटरसायकल तांकां दाखयले. तेय तांकां मेळ्ळे. सो तेजे उपरांत आमी तेंचे कडल्यान आमी घेवन येयले ताका अरेस्ट करतले आनी मिक्सर अरेस्ट करून तेजे कडल्यान परते इंट्रोगेशन करतले. सांगता पणजे आनी एक मोटरसायकल आमकां कितें गाडी चोरले ते फायंड आवट करतले.